गव्हर्मेंटान मार्किंग केल्लेली आहा की ती प्रॉपर्टी स्मशान भूमीक बिलोंग जाता, तरी आसतना थिंगा 2 इल्लिगल स्ट्रक्चर आसात आणि अशें आमकां आदळून दिसता की ते कोणी तरी लोकलायटानूच बांदलेले आसा आणि थिंगा जे 2 शटर आसात बांदलेले ती ऑलरेडी अलॉकेटेड पार्किंग खातीर आसा, म्हणल्यार जे लोक कितें अंतिम संस्कार कोणाचे करपाक येतात ते आपल्या मोटरीन येतात, सो ती जागा पार्किंग खातीर थिंगा अलॉट केल्ली आसा आणि थिंगा ऑलरेडी 2 स्ट्रक्चर आसा, सो पार्किंग म्हणटा थिंगा व्हडलो केओस जाता आणि जर रस्त्याच्या दुसऱ्या वाटेन आमी पळयत जाल्यार थिंगा लोकांनी आपले फिश नेट्स दवरलेले आहात, जाळे दवरलेले आहा सायडीक, सो दोनूय वाटेन पार्किंग करूंक मेळना. मामलेदाराचे काही अधिकारी थंय येयल्ले, तेंच्यांनी ते जॉयंट इन्स्पेक्शन केले, ते सर्वे केले आणि तेंच्यांनी सांगलां, ते आस्वादन दिलां की ते डेमोलिशन करतले म्हणून ती एरिया. आणि हांव सरकारा कडेन मागता आनी कोण जे जर उद्योजक बी हांगा वास्कोचे जे आसा तेंचे कडेन थंयसर बरी पार्किंग वेवस्था एटलिस्ट हांव हें डेमोलिशन पर्यंत करूंक दिवंक शकता हिंदू समाजा खातीर. त्या खातीर थंयसर एक डेव्हलपमेंट म्हणल्यार पार्किंग खातीर एक बरी जागा लोकांक वास्कोकारांक जेन्ना समजान वयता तेन्ना पार्किंग मेळूंक जाय बरी वेवस्थीत. ती पार्किंग जावपा खातीर हांवें ही कंप्लेन केल्ली आसा आणि ते हेजे हिंदू स्मशान भुमीचे जे आसा तेजें सौदेकरण जावचें. हें एक्चुली खरें तर आमदाराचें काम एक्चुली काही गोष्टी आमकां करच्यो पडटात. अतिक्रमण जाला म्हूण मामलेदारान मान्य केलां, फुडें चवकशी करून कितें ते निर्णय जातलो म्हूण मामलेदार सांगता. आमी आमचं इन्स्पेक्शन केल्लें आसा आणि तातूंत दिसून आयिल्लें आसा की खरेंच थंय एन्क्रोचमेंट जालां आनीक इवन डेड बॉडी व्हरपाक सुद्दां प्रॉब्लेम जाता प्रॅक्टिकली. म्हणजे थंय ऑब्स्ट्रक्शन्स आसात, लोक वाटेर लोकांनी थंय एन्क्रोचमेंट केल्लें आसा आनी तातूंत बॉडी व्हरपाक दवरपाक सुद्दां थंय त्रास जाता, हें आमी केल्लें आसा. आतां आमी सगळें इन्व्हेस्टिगेशन करतात, कोणी एन्क्रोचमेंट केलें, कितले अमावंट कितले केले आणि खंयचे प्रॉपर्टी केले हाजे आमी इन्व्हेस्टिगेशन आमी रिपोर्ट डेप्युटी कलेक्टराक दितले. प्रुडंटा खातीर विक्रम नायक.